this is the first program of Mahila Shakti Abhiyan and of South Goa Mahila Shakti Abhiyan, and this is the program of Marmugao block. Aishwarya Thorat is the president. हांव महिला तांकां एकूच मेसेज दिल्ली आसा, जे महिला करपाक शकता ते बाकीचे लोक करपाक शकना, आनी तेणी तरी खरें इंट्रस्ट घेवन जशें इतली व्हडली उपस्थिती हांगा लावन कार्य करीत आहा तशें केल्यार एक समाजान बदल येतलो आनी बऱ्यांतले बरें काम सोशल सर्वीस तांकां करपाक मेळटलें. बऱ्यांतले बरें काम आनिकूय करून दाखया आनी तुमकां रेकग्निशन डेफिनेटली मेळटलें. आतां एवॉर्ड्सूय आमी इन्स्टिट्यूट करपाक गेल्ले आसा, जे महिला बरें काम करता ते सगळे पंचायतींनी. अल्टिमेटली हे केल्ले म्हणटच देर इज गोइंग टू बी एक्सलन्स कमिंग टू द फोर टू बी बेटर दॅन द अदर्स. एक तेंचेच भितर एक प्रयत्न चलतली, एक कॉम्पिटिशन कशें जावन बऱ्यांतले बरें काम करता. आनी तेन्ना जेन्ना आमी सरकार प्रयत्न करता सगळ्या पंचायतींनी चड काम जावचें, व्हडल्या प्रमाणात काम हे भाशेन जातलें. Sir, you also said about increasing the funds for Mahila Abhiyan. या महिला शक्ती अभियान त्यांचे सारखे बिगर फंड्स आसात. लास्ट टायमूच हांवें आमच्या डायरेक्टराक सांगिल्लें, काल राती हांवें सांगलां आमी 25 lakhs महिला ऑल गोवा महिला शक्ती अभियानात दिवपाक गेल्ले आसा. बिकॉज तेंचे 12 कितें ब्लॉक आसता, एटलीस्ट दे शूड गेट 2 lakhs पर ब्लॉक एवरी इयर टू डू सम गुड फंक्शन. आनी आतां हिंगा पळय तांकां ते बोन डेन्सिटी चॅक करता, ब्लड प्रेशर चॅक करता, थायरॉयड चॅक करता, बाकीचे कितलेशे भाशे हेल्थ कंडिशन फ्री ऑफ कॉस्ट जेन्ना महिला शक्ती अभियान करता. इट कॉस्ट मनी टू डू सच टायप ऑफ फंक्शन. बिसायड्स दॅट दे ऑल्सो डू लॉट ऑफ अदर सोशल एक्टिविटी. ते चड प्रमाणात जावपाकूच आमी तांकां फंड दिता. महिला शक्ती अभियान आणि रिबिल्ड इंडिया यांच्यातर्फे जो मे महिन्यात गोवा स्टार विमेन अवॉर्ड करपाचे आसा, त्याच्याबद्दल मार्च आणि एप्रिल हे 2 महिने आम्ही 50,000 बायलांपर्यंत पावपाचे एक ध्येय घेतलेले असा. आणि या 50,000 बायलांपर्यंत पावत असताना त्यांच्यामध्ये आम्ही डिफरंट प्रोग्राम करताले. त्याचे आयज साऊथ गोव्यात उक्तावण झालेले असा. ते आमचे पंचायत मंत्री आणि ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर, प्रोटोकॉल मिनिस्टर, इंडस्ट्री मिनिस्टर श्री मोविन गुदिना यांच्या हस्ते झालेले असा. आणि आयच्यान साऊथ गोवा सगळ्या तालुक्यान सगळ्या पंचायतीन आम्ही हो प्रोग्राम भरपाक सोदता. पूर्ण खंयच्याय पंचायतीक जो प्रोग्राम जाय जाल्यार वी आर गिविंग फ्री ऑफ कॉस्ट. ओन्ली दे हॅव टू अरेंज द पीपल अँड प्लेस. बाकी कितें खर्च आसा ते सगळे महिला शक्ती अभियान करतले. उद्देश एकूच जावन आसा की हो जो अवॉर्ड आसा हेतून एक 35 ते 40 बायलांक अवॉर्ड मेळटले. पण बाकीच्या महिलांचे कित्याक ज्या महिला खातीर ह्या बायलांक अवॉर्ड मेळटले त्या महिलांकूय खंय तरी रेकग्निशन मेळपाक जाय, तांकांय खंय तरी मोबदला मेळपाक जाय. त्याच्या खातीर आमी आयज हो आउटरीच प्रोग्राम लॉन्च केलेलो आसा. अंडर दीस आउटरीच प्रोग्राम आम्ही लीगल एड सेल काढलेलो आसा. त्याच्यातर्फे कायद्याबद्दल बायलांच्या कायद्याबद्दल तांकां माहिती दितले. त्याचप्रमाणे मेडिकल कॅम्पय घडून हाडटले. उद्देश एकूच जावन आसा, महिला ही सशक्त जावपाक जाय. सशक्त जायत असताना फिजिकल हेल्थ बरोबर मेंटल हेल्थ इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट, विच मेंटल हेल्थ इज डिपेंड ऑन लीगल कंटेंट्स ऑल्सो. बिकॉज सो मेनी महिलाज आर सफरिंग फ्रॉम लिगली तांकां नॉलेज ना, ताका लागून ते सफर जाता. सो तांकां मेंटली स्ट्रॉंग करपाचें, मेंटली हेल्प करपाचें हो आमचो उद्देश जावन आसा. सो उद्देश एकूच आसा. तशेंच त्याच प्रमाणे जी महिला चलयो आसात 8वी 9वी तांकांय लिडरशीप तेंचे करपाचें. मागीर बाकीची जी महिला आसात तांकांय लिडरशीप आमी कॅम्प घडून हाडटले, जेणे करून महिला मुखार येतले, एक लिडरशीप क्वॉलिटी तेंच्यामध्ये डेव्हलप जातली. त्याच प्रमाणे आमी ज्या महिलांक लागून हेल्प करू शकता त्या महिलांपर्यंत पावपाचो हो आमचो उद्देश आसा.